नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज एक अत्यंत म्हत्वाचो विशय आमी चर्चे खातीर घेतला. तो आसा सायड इफेक्ट्स ऑफ कोविडा उपरांतची भिरांत जी पळय एक वेगवेगळ्या नदरेन जी आतां मुखार आयल्या ताजेर आमी चर्चा करतात. आनी दोन म्हत्वाचे मानेस्त आमचे बरोबर आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे बरोबर आहात डॉक्टर मधू घोडकेरेकार, जे फॉरेन्सीक सायन्स डिपार्टमेंटाचे प्रोफेसर, एक म्हत्वाचें काम करतात ह्या विभागान भितर. आमचे मदें आसात दोतोर धनेश वळवयकार बाब. धनेश, तुमकां हांव येवकार दिता. ते एक गोवा गव्हर्मेंटाचे एक्सपर्ट कमिटीचे मेंबर आसात. त्या शिवाय इम्युनॉलॉजिस्ट. ताका लागून ह्या विशयाचेर उलोवंक तेय बी एक तितलेच जाणकार आसात. दोतोर मधू बाब, तुमचे कडल्यान हांव सुरवात करता. म्हाका तुमचे कडल्यान एक म्हत्वाचो कमेंट जाय जो तुमी आज दिला. काल तुमी पत्रकार परिशदेन कांय म्हत्वाची विधानां केल्लीं आसात. ती विधान अशी की कोवीड जातगिरी अशे तरेचो इफेक्ट लोकां मदीं दिसून आयल्यात. कितलेशा वर्सां उपरांत सुद्दां लोकांक हार्ट एटॅक येतात. जवळ जवळ दक्षिण गोंयांत जवळ 73 जाण हार्ट एटॅक येवन मेल्यात. कांय जाण तुमी म्हणलां की विमानतळार वतात, विमानांतल्यान देंवता हार्ट एटॅक आयला, एअरपोर्टार हार्ट एटॅक आयला. म्हणजे हें कितें? हें जर व्हडलें जर एक संशयाचें वातावरण लोकांनी कांय तातूंत आनी एक भर म्हळ्यार दोतोर ऑस्कर रिबेलो हांचो एक लेख आमी कांय दीस पयलीं छापिल्लें. ताणें सांगलें आपूण कोवीड इंजेक्शनूच घेवना कारण आपूण जाणा तातूंत रिस्क आहा. ओके, सगळ्याक गोमंतक टीव्हीच्या पयलो सगळ्या प्रेक्षकांक नव्या वर्साच्यो शुभेच्छा. म्हाका दिसता लास्ट इयरूच ह्याच विकांक हांव गोमंतक टीव्हीचेर आशिल्लो आनी दिसाचो जो आमगेलो मुहूर्त आशिल्लो तो असोच आशिल्लो की मॉर्चरी युजली हांव कशें करता की न्यू इयराच्या निमतान जे आमचे स्टाफ डेकोरेशन्स करता, सो त्या निमतान हांव एक मिडिया कडेन इंटरेक्शन्स करता. काय एक आमगे ओल्ड प्रथा आशिल्ली की फॉरेन्सीक मेडिसीन जे अशें आसता थंय आमी अशें म्हणटा की स्टोरी थंय एक्चुअली मिडियाची स्टोरी थंय जगता. सो तांचे कडेन एक इंटरेक्शन आसता. तेन्ना त्या वेळार एक इशू हांवें जे अलर्ट केल्ले की तेन्ना इलेक्शनाची धूम चालू आशिल्ली आनी कितें तर आशिल्लें मेगा रॅली चालू आशिल्ल्यो. अशा वेळार हांवें जो स्टेटमेंट केलो तुमी हांगसर आपयले आनी थंयच्यान ह्याच मिडियमांतल्यान हांवें अपील केल्लें. आनी गोंयकारां अजून गोमंतक टीव्हीच्यानूच हांव तेंचें कौतूक करता की म्हाका दिसता 7 तारखेक त्याच दिसा सांजचो 6 मेरेन BJPचे प्रेजिडेंटान स्टेटमेंट इश्यू केलो की आमी मेगा रॅली कॅन्सल करता म्हणून. इमिडिएटली काँग्रेसीन डिक्लेअर केलें मेगा रॅली कॅन्सल केली म्हणून. सो जानेवारीच्या 7 तारखेच्यान मेगा रॅली कॅन्सल जाल्ल्यो. बरोबर. ओमिक्रॉन येयलोय ते नंतर. बरोबर. सो आतां कांय लोक विचारता की कोवीड हे वेव्हीचो खंय पावतलो. काल सुद्दां स्टेटमेंट दिला. आमचो जो ट्रेंड जर पळयत की इंग्लंड हितून आमगे चायनाक तो डिसेंबराक घालता बोवाळ, इंग्लंड मेरेन जानेवारीक येता आनी आमचे मार्च मेरेन आमचे कडेन पावता. कितलो इफेक्ट जातलो तो नंतरूच कळटा. सो त्या निमतान काल जी आमची जी प्रेस इंटरेक्शन आशिल्लें तें हांव आमचे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची जी मॉर्चरी आहा ताका 1 वर्स कॅलेंडर वर्स कंप्लीट जालें आनी तातूंतल्यान ज्यो केसी येयल्ल्यो त्यो आमी अश्योच एनालायज केल्यो आनी तितूंतल्यान जे फॅक्टर्स हे येयले ते तो आमी तांकां जे सांगलें ते परत रिपीट करता. आमी एकूण 559 पोस्टमॉर्टम जाल्लीं. तातूंतल्यो 93 केसी हँगींग आशिल्ल्यो. ड्रावनींग म्हाका दिसता 20-25-35 आशिल्ल्यो. ह्या दोनाचे जर एकठांय करीत 40 तितले अरावंड ड्रावनिंगांतले अरावंड 15-20 तरी आमगेल्यो हें आशिल्ल्यो कश्यो आशिल्ल्यो आमगेल्यो सुसायडल. सो दोनी जर कंबायन जायत जाल्यार 100 आउट ऑफ 500 100 वेर सुसायड्स usually which is a high as compared to this. आनी दुसरें आमगे सडन डेथ म्हणून आशिल्लो हांवें आमच्या भुरग्यांक हांवें तें एनालायज करपाक दिलें. फक्त दक्षिण गोंयांत फकत. आनी तांणी जो म्हाका फिगर्स दिलो तो असो आशिल्लो की 559-73 हे सडन डेथ. आनी तांकां हें दिल्लें कितें दिल्लें क्रायटेरिया दिल्ली की 50 सकयल तो सडनली जो आतां आमचे कडेन हितून आसता कसो कोण ताका सर्टिफिकेट दिवना म्हणून पोस्टमॉर्टमा येता. सो ताका ट्रिटमेंटा पावूच ना तो. आनी तितूचे फिगर्स हांव जे काल स्प्लिटर दिवन आशिल्ले सांगता तुमकां 20 ते 30 वर्सांचे 8 तरणाटे आशिल्ले सडन डेथ. तितून हार्ट एटॅक, ब्रेन हॅमरेज. 30 ते 40 16 जाण, मागीर 41 ते 50 भितर 23 जाण. म्हणजे आतां पळयत तुमी 20 ते 40 भितरले 23 जाण आशिल्ले आनी मागीर नंतर अप टू 55 तुमी 73 जाण पळय मेले सडन डेथ. तितूचे 50चे भितरले आहा 35 पिरायेचे लोक आसात. 23 सो सामके 30 ते 23. आनी हाजेर कांय इंटरनॅशनल आर्टिकल्सू अवेलेबल आसात. एक आर्टिकल ताजे पयलीं हांव दोतोर धनेश वळवयकर जे एक्सपर्ट कमिटीचे मेंबर आसात. दोतोर म्हाका सांगात, तुमी स्वता
एक्सपर्ट कमिटीचे मेंबर आसात. फाटल्या वर्सभरान ज्यो मिटिंगी जाल्यात तातूंत भितर हो प्रश्न आयला, कारण कांय दोतोर जाका सोशल बेज आसा, अशें डॉक्टर ऑस्कर रिबेलोय जाहीर आव्हान केलां की बाबा आपण घेवना आनी तातूंत रिस्क आसा. नाही ह्या विशयाचेर आमी डिस्कस करूं ना. वॅक्सिनाचे सायड इफेक्ट्स कितें आसतले काय म्हणून वॅक्सिन जाय म्हणून तेन्ना डिस्कस केल्लें आनी फाटलो कितलो तेंप जालो मिटींग जावना. पूण तुमकां जर म्हाका विचारीत की वॅक्सिन ना हें घेवं नाका हें बरोबर न्हू, हें चूक. हें जालें वॅक्सिनाक लागूनच हाजें हें नियंत्रणान येयलें. आनी दुसरें म्हटल्यार पळय आमी घेवनाका म्हणनात, आमी म्हणटात दोतोर की तूं स्वता एक इम्युनॉलॉजिस्ट, हय आमी विचार करतात तो एक असो की दोतोर ताणें म्हणलें संशोधनांतल्यान भायर आयलां की कोविडाचे सायड इफेक्टूय आसात आनी कोवीड जावन वतगीर कितलेशेच तेंपानय ते बयर सरतात, हार्ट एटॅक येतात, लोक सुयसायड करतात. सो होय तुमी जेन्ना ट्रिटमेंट करतात, तुमी जेन्ना एक्सपर्ट कमिटी बसता, हो एक विचार करपा सारको विशय न्ही. हो विचार करपा सारकोच विशय. पण जेन्ना आमी एक्सपर्ट कमिटी बसताले तेन्ना कोवीड एक्टीव आशिल्लो. कोवीड हांगा वताले तेन्ना कशें कंट्रोल करप हेजेर जाताले. जेन्ना कोवीड कंट्रोल जाले ताजे नंतर हेजो कोणेच हेज्या स्टेट लेवलाचेर व्हडलो विचार केलो ना. एक्सपर्ट कमिटीन तर केन्ना करूं ना, तेज्या नंतर एक्सपर्ट कमिटी बसूंकूय ना. पण कोवीड पोस्ट कोवीड इफेक्ट आसा, पण ते वॅक्सिनाक ब्लेम करप हें चुकीचें आसा. तो विशय आमी मागीर घेवया, म्हणजे रिस्क वर्सीस बेनिफीट हो विशय येतलोच चर्चेक. पूण ताजे पयलीं की जर अशे तरेचे जर रिस्क आसता ताका काय प्रतिबंधक उपाय, तो काय प्रतिबंधक उपाय करूं शकना. दोतोर मदीं मेले उपरांत जे दोतोर अस्तित्वात येतात तातूंत भितर दोतोर ताजे पयलीं म्हणजे तूं दोतोर लोक जिते आसतना उपाय घेवपा संदर्भात कितें करूं शकतात काय कितें, हाजे बद्दल तुजें म्हाका मत जाय. बरोबर आसा, हाज्या बद्दल इम्पॉर्टंट आसा. कारण हांव एक पिडियाट्रिशियन आसा, एक एलर्जिस्ट इम्युनॉलॉजिस्ट आसा, तसोच एक ऑक्युपेशनल हेल्थचोय म्हाजे कडेन कन्सल्टन्सी आसा. आनी एक मल्टीनॅशनल कंपनीची कन्सल्टन्सी आसा तेन्ना ते आमी पल्मनरी फंक्शन टेस्ट ते कोविडाच्या टायमार करिनाशिल्ले. सो हालीं पर ते सगळें बरोबर जाल्या बरोबर फूक मारून जी छातीची हे पळोवपाची आसता ती पल्मनरी फंक्शन टेस्ट सगळ्यांची रेगुलरली जी आसा पळय त्या कंपनीच्या प्रोटोकॉलान ती करपाक लागले. तर यंग तरणाटे भुरगे थंयसरले आसले तांकां जेंचे कोवीड जाला तेंची सगळ्यांचेच लंग फंक्शन कमी जाल्लें आसा. करेक्ट. आनी हें आमी सद्या एनालायज करता आनी थोड्या दिसांनी आनीक परती करतली ही टेस्ट की तेंचे परते ते बरोबर येयले काय न्हू, टेम्पररी काय हे ना. पण तांकां सिमटम्स कांयच सिमटम्स ना, पण तेंचे लंग्स इज कॉम्प्रमायज्ड टू सर्टन एक्सटेंट. सो सम इफेक्ट इज देर. आनी कोवीड वॉज अ पोस्ट इन्फ्लमेटरी कंडिशन, म्हणजे सगळे कडेन हे घालता, इन्फ्लमेशन जाता, सगळे एक्झुरेट येता, बसता थंयसर. आनी हेका लागूनय खुबशे प्रॉब्लेम्स तेन्नाय जाताले कोविडाचे. पोस्ट इन्फ्लमेटरी मार्कर चड जाताले. भुरग्यांक एक मल्टी इन्फ्लमेटरी सिंड्रोम म्हणून जातालो कोवीड गेल्या नंतर. इन्फ्लमेशन म्हळ्यार कितें म्हटल्यार सगळे कडेन इन्फ्लेम जाता, इन्फ्लमेशन जाता, म्हणजे सूज येता सगळे कडेन, बाकीचे कडेन एक्झुरेट आसता आनी तेका लागून ते हार्टाकूय बीन माल बसता आनी एखाद्या वेळार दगावपाक शकता. सो हे तेन्ना आमी खूब भुरग्यांच्या हेका अवेरनेस केले सगळ्या जनरल डॉक्टरांक आनी भुरग्यांच्या डॉक्टरांक. ल्हान भुरगीं की हय ल्हान भुरगीं एकदम 1 वर्साची ते 18 वर्साची भुरग्यां पर्यंत हांगा चड जाताले केसीस येताल्यो. म्हणजे तेंचे जर कितें रिस्क आसले तेन्ना कोवीड जाल्या नंतर इमिजिएटली थोड्या तेंपान जाल्यार ते कोविडान दोगां नाशिल्ले, कारण तेंची प्रायमरी इम्युनिटी बरी आशिल्ली. कोविडाक ते भायर मरताले मेन इन्फेक्शनाक, पण ते मागीर तांकां हे पोस्ट इन्फ्लमेटरी प्रॉब्लेम येताले. आतां अशे पोस्ट इन्फ्लमेटरी प्रॉब्लेम एडल्टाकूय येवपाक शकता, एडल्ट मल्टी इन्फ्लमेटरी सिंड्रोम एन ऑल. हाजेर कोणें तितली व्हडलीशी अभ्यास केल्लो ना हे नंतर. आनी तशें जर पळोवपाक गेले जाल्यार आमच्या कंपनीन जे हांवें पळयलें की खुबशे जाणांक जेका कोणाक आनी जेंची कोणाची ती पल्मनरी फंक्शन टेस्ट प्रॉब्लेम येताली ते सगळ्यांची हिस्ट्री आसलेली की कोवीड जाल्लें म्हणून. आतां कोवीड सगळ्यांक जाल्ले हिस्ट्रीच आशिल्ली आनी डेफिनेटली पॉझिटीव आशिल्ले. त्या टायमार ऑलमोस्ट सगळ्या जाणांक 70-80% सगळ्याच जाणांक आमचे सेकंड वेव आसा तेन्ना कोवीड जावन गेलां हांगा आनी त्या खातीर ते एक इम्युनिटी मेळ्ळ्या. पूण जेंकां कोणाक चड कोवीड जाल्ले तांकां भितर मार बसला बॉडीन, लंग्साक मार बसलेले आसा आनी बाकीच्याय कडेन खंय आसलेलो आसता. सो एखाद्या वेळाक जर ती थ्रोम्बस आसता म्हटल्यार ब्लॉक गुणो कसो इल्लोसो फादर कसो जाता घट पळय जाल्यार तो समज जर लंग्सान आसा, तो समज जर खंय भायर गेलो आनी समज हेज्या वेन आर्टरीन बसलो हार्टाचेर जाल्यार ताका सडनली हार्ट अटॅक येवपाची शक्यता आसता. म्हत्वाचें विधान आतां हें दोतोर मधुबाब हांणी काल ब्लंटली सांगलें म्हणून आमी चर्चा करपाक बसल्यात.
पूण दोतोरां भितर सुद्दां न्ही जाहीर लोक उलयनात. एक दबिल्ल्या आवाजान एक कुजबूज चल्ल्या, अरे कोविडाचो कितें इफेक्ट जाता काय कितें, कोविडाचो इफेक्ट जाता काय कितें, हार्ट अटॅकान लोक मरतात काय कितें, हे इनेसांव घेवप काय ना, लसी घेवप काय ना. सो म्हजो तुमकां एक प्रश्न आसा असो की अशे तरेचे अवेरनेस सरकारी पातळीचेर, IMA पातळीचेर मेडिकल एसोसिएशन आसा किंवा सर्वसादारणपणान अशें कित्याक अवेरनेस जायना की बाबा तुमकां जर कोवीड जाला आनी तुमकां जर बारीकशें कितें अशें जर दुयेंस जर दिसता तुमी चॅक करून घेयात. अवेरनेस सरकारान आपलें एक वेगळें दालन उगडपाची गरज आशिल्ली अशें तुमकां दिसना? ना, अश्यो जर केसीस जर आतां आमचे मधुबाबान हे एनालिसीस केले तर तेजेर फुडें डिसेक्शन करप बरोबर आसा. आनी ते बीन जर बाकीचे मेडिकल कॉलेजचे ऑटोप्सीन उत्तर गोव्याच्यो बीन कितल्यो केसीस आसा त्यो एनालायज करून पळोवपाक जाय. फाटल्या फावटीक जर हो नंबर जर चड जाला कंपेर्ड टू पयल्या वर्सांनी तर हेजेर उपाय घेवपाक जाय आनी तेजे जनरल प्रोग्राम कितें करपाक जाय गव्हर्मेंटान जाल्यार तेजेरूय विचार करूंक जाय. आजकाल कितें जाता की प्रत्येक जाण जो मनीस अबाव 40 एन ऑल आसता तो तेका आरोग्याची चिंता आसा जाल्यार तो तेजी स्ट्रेस टेस्ट आनी इकोकार्डियोग्राफी ECG आनी कार्डियाक इव्हॅल्युएशन करता. आनी बाकीचे बीन जे डायबिटीस किंवा कितें असले जाल्यार आनी जर तेका 50-50 पावले जाल्यार सडनली खुबशे जाण करतात आनी हेजेरूय खुबश्यो केसी मेळटा. पण जर जांकां कोवीड जावन गेला तांणी कितल्याय पिरायेची जावं हॉस्पिटलांनी वचून हार्ट तपासून घेवप हें इम्पॉर्टंट. तपासून घेवप हें बरेंच. आतां चडशे कितें जातालें की आमी लोवर एज ग्रुपचेर घेयनासलेले. आतां म्हाजे स्वताचे जेन्ना म्हाका एकदां 35 वर्सां जाली तेन्ना म्हाका दिसलें की आतां हांव यूथ पिरियडींतल्यान भायर सरला म्हणून. सो एक दीस ब्लड डोनेशन दिवपाचो प्रसंग आयलो म्हज्या भयणीक. जाल्यार हांवें ताका सांगलें आनी एक 15-20 cc काड रे, 10 cc आनी जे कितें जनरल चॅकअप आसा तें कर म्हणून. आतां 35 वर्सां क्रॉस जाल्या म्हणून. तर म्हाजें तेन्ना लिपीड प्रोफायल भरपूर वयर पावलेलें आनी म्हाजी वेटूय खूब वाडलेली. सो म्हाका दिसून येयलें की हें खंय तरी चुकता हांगा कडेन. आनी म्हाज्या घरांत बाकीच्या आवयच्या सायडीक सगळ्यांक डायबिटीज आसली स्ट्रॉंग. सो आय ऑल्सो वील बी डायबिटीक्स इन फ्युचर एंड प्रोन फॉर कार्डियाक प्रॉब्लेम एंड ऑल. सो हे सगळे जाण करिना. एकदां फुडें मागीर जेन्ना एज वाडटा न्हू चड 50चे 60चेर बीन लोक करता केन्ना डॉक्टरान सांगलें जाल्यार. पण हें प्रिवेंटीव मेडिसीन इज इम्पॉर्टंट फॉर जनरल हेल्थ ओन्ली. आनी आतां जर कोविडाक जर दिसून येता आनी समज जर आंकडो समज जर दाखयता की सडन डेथ्स आनी जर ते MI जर असले म्हणजे डॉक्टर मधूक मेळ्ळे समज बाय ताका मायोकार्डियल इन्फेक्शन म्हटल्यार हार्ट अटॅक जावन जर ते मेळ्ळ्या सडनली गेल्या थोडे भुरगे यंग तरणाटे जाल्यार मागीर लोवर एज ग्रुपाकूय बीन पळोवचें पडटलें. सारकें. दोतोर मधू तुका खरें म्हळ्यार तुजें अभिनंदन करपा जाय आनी तें IMAन करपा जाय की कोण तरी एक दोतोर मुखार येवन खरेंच हें एक सादूरकाय समाजान भितर पातळावाच्या नदरेन कांय अशे तरेचें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तुवें सांगलां. म्हाका बरें दिसता. प्रेस कॉन्फरन्स ताका नाशिल्ले प्रेस कॉन्फरन्स. ओके पूण तुवें सांगलें ना. आतां जें डोनेशन म्हणलां पळय हय ताजे हांव क्लॅरिफिकेशन्स 2 दितां. हय आनी ताचे क्लासिकल आर्टिकल्स कोणीय वाचचे हितून बरोबर. फॉर्च्यून जो आमगेलो अमेरिकेंतलो बिगेस्ट टॅब्लॉयड तातूंत पब्लीश जाल्ले लेटेस्ट 2 ऑगस्टाचे आर्टिकल्स. बरोबर. स्ट्रोक, हार्ट अटॅक, सडन डेथ, डज अमेरिका अंडरस्टँड द लॉंग टर्म रिस्क ऑफ द कोविड. बरोबर. आनी COVID-19चे सिवियर इम्पॅक्ट्स कितें कितें जाल्यात हाजो स्टडी आनी तातूंत वॅक्सिनाचें म्हणलां तेणी कितें सांगपया. आनी युनिव्हर्सिटी ऑफ फ्लोरिडान केल्लो अभ्यास. आनी तितूंत वॅक्सिनाचें म्हणलां की सांगपया की वॅक्सिनाक ब्लेम करप रॉंग. कित्याक लागून तांणी स्टडी केल्या ती वॅक्सिन दिल्ले आशिल्ले नाशिल्ले आशिल्ले. दुसरी गजाल अशी की आतां हांव सिंपल गजालीन विचारता जो आमचो सगळ्यांचो एक्सपिरियन्स आसा तो. आमची एक दनपार म्हणून एक कनपार आसा. दनपार शुभ इवन गूड मॉर्निंग गूड आफ्टरनून म्हणपाचो एक टायम आसा बरोबर. 12 नंतर आमी गूड आफ्टरनून म्हणटा. तेन्ना कशें जातालें आमगेलें एक 12-12:30 जालें आमकां टायर्डनेस जालें काम आपटोवपाचें जेवणां वचपाचें. हो टायर्डनेस आयज 11:30 येता. 11:30 येता ताचो प्रॉब्लेम कितें आमगे नॉर्मल जेवणाचो तो टायम न्ही. आमी 1:30 जेवपाक वयता जेवण चलना. हो प्रत्येकाचो एक्सपिरियन्स. एक्झॅक्टली यू आर रायट. कारण वी हॅव बीन चेंज. आनी लोक उलयता ते कोवीड पॉझिटिव्ह जाल्ल्याक जनच म्हणटालो तसो कन्सेप्ट इज रॉंग. कोवीड डिटेक्टेड सर्टिफिकेट इज डिफरंट एंड वी हॅव देर आर ऑल ऑफ वी वेर हांव इतल्या वर्सां कोविडा वांगडा आशिल्लो. म्हजे कडेन सर्टिफिकेट ना पॉझिटिव्ह आशिल्लो म्हणून. पूण मदीं फील जालें म्हाका आय हॅव गॉट इट. यू आर रायट. सो खूब जाणांक सगळेच जवळ सगळ्यांक जाल्लें कोवीड. वेगवेगळे तरेचे कोवीड जावन गेल्यात. लोकांक कांय जाणांक खबर आसा, कांय जाण टेस्ट केले, कांय जाण टेस्ट करून. हांवें केल्ले तेन्ना मेळ्ळो ना. जेन्ना म्हाका दिसतालें की हांव पॉझिटिव्ह हांव डिपार्टमेंट सोडूंक शकनाशिल्लो.
बरोबर. कित्याक लोक तेन्ना आमी प्रिंसिपल तें दिलें हांव जर पॉझिटिव्ह आसलो काम करूंक शकता, लेट्स बी विथ द पब्लीक, लेट्स हेल्प देम. बरोबर बरोबर सो अशे टायमार ह्यो ज्यो आसा ह्यो स्टडीज एक्रॉस चालू आसात. बरोबर. आतां ते स्टेट लेवलाचेरूय ते गरज आसा. आनी आतां जशें म्हणलें तितून आनी एक दुसरी गजाल सांगता. एक डायबिटीसाचो तेणी हांगसर दिला पळय. हय काल म्हाका अन्वेशा मेळ्ळें, आमच्या अन्वेशा. हय ते सांगता दोतोर आपूण हें खायना आमी जेवणां आशिल्लें. कित्याक लागून म्हणलें आपण टेस्ट केले आपल्याले ग्लुकोज हाय मेळटा. दीज आर गोईंग टू अवर न्यू नॉर्म्स. कांय लोक ह्या रिपोर्टाक पळोवनूच मरतले. बरोबर. जांकां कोवीड जावन गेला तांचेर पळय तो वखदांचो मारो जाल्लो ताका लागूनय खूब जाणांची आनी शुगर ताचो वाडल्या. उपाय सांगता जे धनेशाकूय सांगता तुमकांय सांगता. हय आमची एक टायमलायन आशिल्ली. आमी जेट लायफ जगताले. हय सकाळीं तरी आमी उमक्यो गजाली करपाच्यो आमगे एक टायमलायन आशिल्लो. आयज तो जायना. आनी वी आर फोर्सिंग टू कंप्लीट द टायमलायन वीच वी आर डुईंग 3 years बॅक. गरज आसा थंय आमगे लायफस्टायल चेंज करपाची टू सूट दीस पोस्ट. वी कांट चेंज दीस वॉट इज हॅपन. धनेश म्हाका एक विचारपाक जाय. सुरवातेक गोंय सरकारान मोठ्या उत्साहान बुस्टर डोस दिवपाक सुरवात केले. जेन्ना पळय बोवाळ जालो, तोय बोवाळ येदो व्हडलो जावं ना, पूण बोवाळ जावपाक लागलो की अरे कांय दोतोरूच म्हणपाक आमकां नाका आमी घेनात. तेन्ना गव्हर्मेंटान हळू बुस्टर्स बंद केले. हें तुमच्या कानार आयलां? ना केन्ना बुस्टर बंद केलें म्हाका कळना, पण ताका म्हाका दिसता वॅक्सिन सेल हे वचना जाली म्हणून तेणी पुर्ती दिली, ती एक्सपायर जावपाक लागली. Correct. म्हणून ते दिवन उडयलें. हालींच्या तेंपाक तेणी बंद केली, नंबर येना म्हणून. पण हें बरोबर न्हू बुस्टर घेवप ना घेवप. हें बुस्टर जेणे मेळ्ळा ताका 2 मेळ्ळे तेणें फुडें घेवची. फुडें कांय वर्सांनी आमकां खबर ना असलीच दुसरी आनी कितें वॅक्सिन ही व्हायरस म्युटेट जातली आनी कितें जातली आनी तेजे वॅक्सिन इफेक्ट उरलो. जशें आतां फाटल्या दिसांनी एक मंकी पॉक्स नांवाचें एक हे येयल्ले आनी ते म्हणटा की तेन्ना स्मॉल पॉक्साचे वॅक्सिन सगळ्यांनी घेतलेले आदी. सगळे आतां कोण जाणटे आहा तेणे ताका लागून तांकां इम्युनिटी आशिल्ली. सो सम इम्युनिटी ऑलवेज उरता. वॅक्सिन इम्युनिटी पळोवपाक शकता नॅचरल इम्युनिटी चड उरता. सो सगळ्यांक हांगा कोवीड जावन गेलां. ऑलमोस्ट एवरीबडी हॅड कोवीड इन द सेकंड वेव इन द लास्ट जानेवारी 22 ओमिक्रॉन सगळ्यांक मायल्ड इन्फेक्शन आनी ताका लागून आतां समज जर सुद्दां ती चायनांतल्यान व्हायरस भायर सरली आनी सगळे कडेन पावल्यो, केसीस वाडल्यो जाल्यार सुद्दां हांगा कॅज्युअलिटी जावची ना. हांव एक आमकांच सांगपाक शकता की हांगा कांय प्रॉब्लेम ना चड. म्हाका त्याच विशयी उलोवपाक जाय आशिल्लें. वदळ तुमी पळय तो विशय काडिल्लो कोविडाचे अशे तरेचे बुस्टर किंवा बाकीचे वखदां रिस्क वर्सस बेनिफीट हें जर पळयत जाल्यार कोविडाक लागून सायड इफेक्ट आसा, हार्ट एटॅक येवन लोक मरतात हें सगळें बरोबर. पूण ते पर्संटेज 1% 2% किंवा चडांत चड 5% म्हणया आमी. सो रिस्क आसाच पूण बेनिफीट चड आसा न्ही. चायनान आज अक्षरशः चायना कोरिया हांगा हैदोच चल्ला. ह्या पार्श्वभुमीचेर आमच्या देशान भितर लोकांनी चडशा लोकांनी लसी घेतल्यात, बुस्टर घेतलां. ताका लागून तुमी म्हणटात खात्रीपूर्वक की हांगा तेदो व्हडलो आकांत जावचो ना. ना हांगा कांयच आकांत जावचो ना. हांगा केसीस सुद्दां जर येयल्यो नंबर ऑफ केसीस वील बी चड म्हणून दिसतल्यो कारण सर्वेलन्स करता म्हणून. प्रत्येकाक जर विमानतळाचेर पकडपाक लागले आनी प्रत्येकाक जर हॉस्पिटल येता तांकां जर पळोवपाक लागले जाल्यार ते कोविडूय मेळटले. कारण हांगा फ्लू आसता, कोविडूय आसता, सादी इन्फ्लुएन्जाय आसता. सो नंबर ऑफ इन्फेक्शन वील बी देर, नंबर ऑफ डेथ वील बी मिनिमल. सी नंबर ऑफ डेथ ऑल्सो वील बी कंटिन्यू. कोवीड इज देर इन द सिस्टम. कोवीड अशीच उरतली. आनी जे कोण जाणटे लोक आसा जांकां कोणाक प्रॉब्लेम आसा, इम्युनिटी कमी आसा, डिजीज आसा तांकां रिस्क अशेंच उरतले. वॅक्सिन घेतला सुद्दां जाल्यार सुद्दां उरतले. सो एखादो मनीस दगावतलो म्हणून तुमकां जर येयलो आज कोण कोवीड आसले कारण एक डेथ जालो ताका बाकीचे दुसरे दुयेंस आसा पळय ते इम्पॉर्टंट आसतले. सो ह्यो केसीस आसतल्यो. सो जर कोणी समज जर रिस्क पेशंट आसा जे डायबिटीज, हायपरटेन्शन ऑर वॉट एवर डिजीज आनी जर एज चड आसा तेंची 60 वयर बीन आनी तेणें जर तो बुस्टर घेवंक ना जाल्यार तेणें जरूर जाता इतल्या बेगीन घेवचो. तेणें घेवचो तो बुस्टर. दोतोर धनेश बाब म्हाका एक सांगात गोवा गव्हर्मेंट कितले अलर्ट आसा? चायनान भितर मोठो उद्रेक चडला सगळे म्हणटात. कितलेशे अशे देश आसात थंय उद्रेक सुरू जाला. गोंयान अजून तश्यो सिरियसली केस आमकां दिसती पडनात. पूण गोवा गव्हर्मेंटान अलर्ट जावपाची वेळ आयल्या. सी गव्हर्मेंट अलर्ट केन्ना जाता जेन्ना प्रजा तुम्ही पत्रकार जेन्ना आवाज करता पळय किंवा बाकीचो बोवाळ जाता पळय तेन्ना इन ऑल सर्कमस्टन्सीस. सो जेन्ना बोवाळ जातलो म्हूण दिसलो जाल्यार गव्हर्मेंट ऑलवेज अलर्ट जाता. सो अदरवायज आमचे कडेन अशी प्रथा की गव्हर्मेंट अदरवायज अलर्ट जायना. आनी गव्हर्मेंटान आपले आपूण कितें जर एक नवीन कितें हाडलो आनी ते लोकांक दिसलें की तें बरोबर ना जाल्यार लोक बोवाळ घाल, लोक अलर्ट जाता. मिटींग आतां एक्सपर्ट कमिटीची मिटींग जाल्यार कितलो तेंप जालो?
खूब तेंप जालो आतां हालींचे म्हाका याद ना केन्ना ती, पूण ओमिक्रॉन हे बंद जाली पळय, सामकें कमी जालें, तेच्या नंतर आनीक मिटींग जाली ना, आतां देड वर्स meeting जावं ना, ना. पोस्ट एसेसमेंट कोणें मिटींग करूंक ना. आनी पोस्ट एसेसमेंटाचो एक हे करपाक जाय ना असो न्हू गव्हर्मेंटान, वेदर हे घेवन न्ही, हांव तें म्हणना, हो जो पळय आतां इशू आयला की डेथ्स आफ्टर कोवीड, सो लोकांक त्रास जाता. तुमीच म्हणलें पळय, लोकांक पोटाचे विकार, काळजाचे विकार वाडल्यात, लोकांक इन्फ्लेमेशन वाडलां, ल्हान भुरग्यांक सुद्दां 18 वर्साची पिरायेच्या भुरग्यांक सुद्दां त्रास जातात वेगळे वेगळे तरेचे. हाजेर गोंय गव्हर्मेंटान आपल्या एक्सपर्ट कमिटीची मिटींग कित्याक घेवची न्ही? ना, गव्हर्मेंटान हाचेर विचार करपाक जाय. आतां डॉक्टर मधूनय काहीतरी फिगर हाडले की फाटल्या ह्या वर्साक जवळ जवळ 73 जाण जर हय. दुबावीत, ते आमी दुबावीत, ताणें दुबावीत म्हळ्यार दुबावीत जर 73 जाण जर ह्याच अशे तरेच्या वेगवेगळ्या सायड इफेक्टाक लागून जर मेल्ले असले, हे फकत हो आंकडो फकत दक्षिण गोंय, तितले 100 जाण उत्तर गोंय आसूं शकतात. आतां हो आंकड्याचो तेजो करस्पॉन्डिंग फिगर कितें आशिल्लो फाटल्या 1-2 वर्साचो? इट इज इनक्रीज. ना, कशें आसा पळय, सडन डेथ जाताच हय. ना म्हणून तुका, पण ह्या एज ग्रुपाक जो दिसता पळय तितलो जायनाशिल्लो. 2020 बी हार्ट अटॅक हेमरेज. आनी एक मुद्दम सांगता, जे इट इज फिलींग ऑफ एंटायर आमचे गायनेकोलॉजिस्ट आसा पळय तांचे पोस्टपार्टम हेमरेज, ओ, डेलिव्हरी जावन ब्लिडींग हें तुवें पळयलां, इट इज पोस्टपार्टम एमनोटीक फ्लुइड. म्हळ्यार कितें एक्झॅक्ट आमचे पळय डेलिव्हरी जावन जे ब्लिडींग जावन मरपाचें जे हें आहा पळय भयंकर वाडलां ओ, अक्रॉस द कंट्री. इट इज फिलींग ऑफ एंटायर ग्रुप्स ग्रुप्स ओ, म्हणजे रक्तस्राव जावन बायलो मरतात. गोंयाक 3-4 केसीस जाले, म्हणजे कोविडान ते कनेक्शन्स ना, बट पीपल हॅव डायड एट डेलिव्हरी. दोतोर कारण कितें आसता? आतां इज अ नॉर्मल फिनॉमिना. पोस्टपार्टम हेमरेज जाता पळय डिलिव्हरी जाले सो, आनी एखाद्या वेळाक इवन इन द बेस्ट ऑफ सेटअप समटायम यू कॅनॉट सेव. फॉर एक्झाम्पल, द क्लियर कट एक्झाम्पल स्मिता पाटील इन द Dinesh, I'm telling you what is latest situation on this, which is there in the research. कोविडान कितें केलें म्हणल्यार आमगे जे क्लॉटिंग फॅक्टर्स आसा पळय हय, ते चेंज केले. दोन्ही क्लॉट जावपाचे मेकॅनिझम किंवा सेल्युलर लेवलाचेर, आनी जे ब्लिडींग थांबपाचे प्रोसिजर्स आसा पळय ते चेंज केले. एमनोटीक फ्लुइड तसो जाला. सो मनशाच्या शरिरांतल्यो अशे तरेची जे कितें प्रक्रिया आशिल्ल्यो त्यो बदलल्या. आतां हेज्या खातीर आनी म्हाका जे आमचे गोंयचे गायनेकोलॉजिस्ट आसता तांचे इवन म्हाका पर्सनल लेवलाचेर तेणी सांगलेलें की, आनी खरें जे 1-2 केसीस केल्यो, जशें आमगे आतां व्हेंटिलेटराची गरज आसा न्ही, तशें आतां आमचे जे पेरिफ्रीक आमगेले जे हॉस्पिटल मॅनेज करता डेलिव्हरीचे, तांकां नियर बाय ब्लड बँक्स जायो. हय, कित्याक आमचे जो पयस आसा पळय फक्त टायम तितून तांकां ब्लड नाल्यार तांकां बाबा जीएमसीक शिफ्ट करचें पडटा. लोक कितें म्हणटा, तुमी कॉम्प्लिकेशन जायसर रावल्यार जीएमसी शिफ्ट करता. तांकां गरज आसा ती हितून खंयच्या, आतां समज फोंड्या सायड सावड्डे सायडी थंय तांकां ब्लड बँकेची गरज आसा सामकी. आनी आतां तर गरज आसा, कित्याक मुद्दम कोणाक तुमी गायनेकोलॉजीर विचारा, तांकां ते एक डेलिव्हरी जाता म्हणटसर नॉर्मल डेलिव्हरी ती 2 दीस तांकां न्हीद पडना, कित्याक लागून खंयची पोस्टपार्टम हेमरेज जायत पत्तो ना. नंबर जर इनक्रीज जाल्लो आसा then definitely they have to think about why it could be because of post ना, तितून ते कांयच covid. करूं शकत ना, पण आमी करूं शकता. तुम्ही हे मान्य करतात की तुमच्याय नदरेन अशें आयलां की पोस्ट डिलिव्हरी ना, हें हांवें हेंच्या कडल्यान आयकलां. ना, ना, बट गायनेकोलॉजिस्ट it is known phenomenon. बेटर. कित्याक अशें जेन्ना हॉस्पिटलाक कॉम्प्लिकेशन डेथ जाता म्हाका फोन येता, हय, करेक्ट करेक्ट. आनी हांव तुमकां तेंय सांगता, ओपनली सांगता तुका, लकिली गोवन्स न्ही हे कॉम्प्लिकेशन जेन्ना एक्सप्लेन केलें, नाल्यार कितें जातालें जाण तूं, मॅटर्निटी ब्लिडिंगान डेथ जाले म्हणटा पुलीस केस जाताली. हांगसरले फॅमिलीन अंडरस्टँड करून एटलीस्ट 4 केसीक आमकां पुलीस केस नाका, आमकां खरें कितें जालें तें आमकां खबर आसा, आनी लोकांनी पुलीस केसी करूं ना. आनी पुलीस केसी करप म्हणल्यार जे दोतोर इतले हें घाता जशें उदक म्हणल्यार हातीं आसना, स्ट्रेस कितलो आसता म्हणल्यार एक केस घेवपा भिता. पूण लोकांनी आतांचें सिच्युएशन अंडरस्टँड करून पुलीस केसी करूं ना. हें गोंयाक पयले फावटी जालां. आनी हांव ते जे फॅमिलीनी खऱ्यान डिसिजन्स घेतलो पळय, खऱ्यान जाहीर तेंचें हांव कौतूक करता. कारण खंयचोच दोतोर आपले पेशंट मेल्ले करता, स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट. बरोबर. आनी जेन्ना तांचे हितून जेन्ना एका फाटोफाट 1-2 म्हयन्यांनी एक केस जेन्ना जाता पळय, खूब पॅनीक जाता. हांव तेंच्या फॅमिली कडेन उलयलां आनी तेणी सांगलें आमकां हें नाका, पुलीस केस नाका म्हणून. डॉक्टर धनेश, आतां पळय ही आनीक एक प्रकरण मुखार आयलें. पयलीं तुमी सांगले ते प्रमाण 18 वर्साच्या भुरग्याक सुद्दां इन्फ्लमेशन जाता, 35 वर्साचे भुरगे हार्ट अटॅक येवन मेल्यात, सडन डेथ्स, ताका वेगवेगळीं कारणां ते जातात. आनी आतां जर पळयलें पोस्ट प्रेग्नन्सी रक्तस्राव जावन मरपाचें प्रमाण दिसता. अजून ते येदे व्हडलें अलार्मींग ना, पूण दिसता.
हे इतल्यो अशे तरेचे 3 वेगवेगळ्या वयोगटांतली वेगवेगळ्या जेंडर्स अशे तरेचे जर जातात तर गोंय सरकारान किंवा भारत सरकारान हाजेर खंय तरी संशोधन सुरू केलां. नाही इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर प्रत्येकान केला आसतलें खंय खंय कोणाक दिसला तेंच्यांनी व्हडल्या हॉस्पिटलांनी. कारण अमेरिकेक जर फ्लोरिडा जर युनिव्हर्सिटी जर करता इट्स रियली समथींग व्हेरी सिरियस अबाउट इंडिया. संशोधन म्हणल्यार हांगा कितें आसता आमचे कडेन हांगा संशोधनाक वाव नासतात. हय सो ते दॅट इज अ प्रॉब्लेम. तूं संशोधन कोण करपाक गेलो 182 कंट्रीज. हय 182 कंट्रीज. संशोधन करप जाल्यार हांगा कोणाक तेका मॉनिटरी बेनिफीट ऑर कांय नासता. सो त्या खातीर प्रत्येक जण डेटा बिटा दवरपाक वचना. सो म्हाका मधुबाब लास्ट स्टेटमेंट तुजो जाय. तुज्या नजरेंतल्यान अशे तरेची गजाली येतकीर तूं लोकांक कितें सांगूंक सोदता 1 मिनटा भितर? हांव इतलेंच म्हणत की सरकार कितें करता. हांव पयलूच्यान सांगता सरकार कितें करतलो कित्याक सरकार ते आमचे सारकेच मनीस आमचेच रिप्रेझेंटेटीव. हय पण एक लक्षात आमी एक्सेप्ट करुया की 3 वर्सां पयलूचे आमी ना. आमी टोटल चेंज जाल्या आनी हे नवे स्टायलीक आनी नव्या जिवनशैलीक चेंज करपाक आमी स्वता हें करुया. इवन सुसायडल टेंडन्सी आसा तेजें रिजनूच एक आमी इरिटेट जाता. लोकांले पयलूची स्पीड ना आमचे कडेन. पयलूचें आमगे उत्पन्न ना. पयलूचो आमकां धंदो चलना. मधुबाब आमचो वेळ सोबत आयला. हांव लोकांक एकच सांगता आयज एका म्हत्वाच्या चर्चेंतल्यान कांय विशय मुखार आयल्यात. मनशाची कोविडा उपरांत मनशाची पळय जी शारिरीक प्रक्रिया आशिल्ली ती बदलल्या. हार्ट अटॅक येवंक शकतात. बायलांक प्रेग्नन्सी नंतर प्रश्न निर्माण जावंक शकतात आनी हे खूब म्हत्वाचे प्रश्न सरकारान हाची दखल घेवपाक जाय. आमचे जे वैद्यकीय संशोधक आसात तांणी दखल घेवपाक जाय. गोवा मेडिकल कॉलेजीन जे संशोधक काम करतात तांणी आनी देशांतले पळय जे तज्ञ दोतोर कोविडाचेर काम करपी आहात तांणी दखल घेवपाची गरज आसा. इतलें जरी जाल्लें असलें तरी कोविडाची इंजेक्शनां घेयात, बुस्टर घेयात. कारण आमी म्हणटा तशें रिस्क वर्सीस बेनिफीट हाजो जर आमी एक ताळमेळ घालपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार ताजे बेनिफिटूय खूब आसात. तुमी दोनूय तज्ञ आमचे ह्या स्टुडियोन आयले आनी तुमी म्हत्वाची जनजागृताय करपाचे नदरेन कांय म्हत्वाची विधानां केली, म्हत्वाची म्हायती आमकां दिली. तुमचे दोगांयचेय हांव उपकारी आसा. पळयत रावात गोमंतक TV.